काणयेचें नांव शानी. बरयणार वल्ली कॉड्रस. सादर करता क्रिस्टोफर डिसोजा नीनासन. ट्रॅन. म्हज्या बायलेन आपल्या मधुर ताळ्यान लंबायसो बांग सुरू केल्लोच म्हाका वेंगल्ली निद्रा देवी एकच फरा म्हाका सोडून धांवली. हर्षेंच्याकी चड क्रूर आनी लांब जावन आसली ती बोब. फाटल्या चड उणे 40 दिसांनी हे बांदपास नातले. 40 दिसांची रजा काबार करून आपल्या कुडाक कालच रातीं पावुल्लो हांव. परत तेंच कूड, तिस्स खाट, तिस्स गजडी आनी तिस्स बायल. आपलें एलरामाचें एक घडयाळ. दोळे घोष्टून एक पावटी कशें गाद्यांतलो हफ्त्यादलो सरमूण पालवून तांतलो धुंवर येवच्या परी म्हजी बायल म्हजेर आपली गिदाळ नदर घालताली. आयच्यान आपणाक हें सदांचें. उठचें, तोंड धुवचें, काडमिश्यो काडच्यो, दांत घासचें, भायर वचून डैरींतावन दूद हाडचें, च्या करची, कुडाच्या दारार उमकळच्या फुलांचो काट हाडून आल्तारेक घालचो आनी पेपराचेर एकोडी दिश्ट घालून सदांची तयाराय करचें. हें सर्व करूंक एका मतीची गरज नासली. फाटल्या साबार वर्सां हांव हें यांत्रीक रितीन घडोवन आसा म्हज्या जिणेंत. हांव होकले सवय रोसाक बसूंक सडपडच्या धेडयां परी सुटसुटायेन नानयेक रिगलो. लंबायेची एक जांबाय काडून नानये भितर भागोवन पोट पाटीक लागल्ल्या हाडकुटें जाल्ल्या कोलग्याचो पानो ताच्या पिलांनी चिंवचे परी भागल्ल्या आपल्या टूथपेस्टाक पिळोवंक लागलो. ब्रश तोंडार घालून हळटार आपलें सदांचें FM म्युजीक चालू करून कशी न्हाण मूग दिली. सुर्याचीं किरणां येदोळसू होकाल जाल्ल्या आपल्या कुडा भितर सैऱ्यां परी आयती जावन आपणाक राखताली. आपली दिश्ट कुडा भितर हांवें गुंडायली. दांडयेचेर येदोळसू चिड्डून मुड्डून पडुल्ली आपली मेळी वस्तुरां करेजमांत कुंबसार जावंक तयार रावल्ल्या पातक्यां परी राखताली नितळ जावंक. आनी एका कुशीन सुक्या ताट्या परी सुकोवन राखची वस्त्रां बिछाण्याचेर नव्या होकलेन पयली रात पाशार करून उठताना दिसच्या केंसां परी आपलें बिछाणें आपणाक नितळ दवरूंक उलो दितालें. खंयचेंय सारकें दवरूंक वेच्या पयलें भायर वचून डैरींतावन दूद हाडचें आनी च्या पिवचें आवश्य म्हूण म्हाका भोगलें. वेगीवेगीन न्हेसून येदोळस अर्दें उक्तें आसलें जनेल सगळें उक्तें करून हांवें कुडाचें बागेल उक्तें करी लागलो तितलेंच. आनी त्या वेळार म्याव. भायर बागलाच्या हुमरार न्हिदोन आसलें एक माजार म्याव करून उठलें. छक छक. सकाळीं फुडें माजार आनी तें काळें माजार. ओ देवा म्हज्या, असल्या माजराक आपणान येदोळ पळयलें ना. एकदम काळें आनी लांब लोवेंचें माजार. दाटें मोटें माजार. गुड्यार आसल्या पणसा रुखार आसल्या एकसुऱ्या दाट्या मोट्या पणसा बरी ताचें पोट आनी तांबडे दोळे. आपणाक घडीभर पळय लागलें. कसलो ताळो आबा हो. कसलो ताळो. माजार आपणाक पळोवन धांवची तयाराय करतना हांवें कामचे म्हजे पांय धरणीक मारून आवाज केलो. माजार धांवलें. आब्बा, सद्याक आपलें बेळिल्लें निवलें. दूद हाडून पाटी येताना काळें माजार परत उडासाक आयलें. सकाळीं फुडें आपणें माजराक पळयलें तर आयचो दीस
तर आयसो दीस खंडीत आपणाक शनी. आयसो दीस खंडीत आपणाक शनी म्हूण हांवें मोतीन तसल्याक घालें. दूद घेवन पाटी बागला लागीं पावतना 40 दिसां आदलीं फुलांची पॅकेट सुकोवन आपणाक राखताली. पेपर आज येवंक नातले. हांवें कुडा भितर येवन धार धांपलें. कुजनाक रिकताना कुजनांती तिस्सा वेवस्था. एका कुशीन धुळींत बुडिल्ल्यो बशयो आनी एका कुशीन ग्लास. च्या करूंक हांवें उदक काडून तातूंत चाय पिठो घालून गॅस पेटोवंक लागलो. पूण गॅस पेटलो ना. छेक. रजेर आदीं मुग्दोन आयिल्ल्या गॅसाक थंयच सोडून आपणान गेल्लो उडास आयलो. हें सर्व त्या माजरावर न्ही, त्या काळ्या माजरावर. हांव आपलेस्तकीं पुरपुरलो. आतां दूद उहून करिनातल्यार तें सांजेर पाड जाता. उडोवंक पोटाक उजो येता. देखून तें शेळेंच दूद पिवन हरशेंच्याकी 10 मिनटां बेगीनच आयतो जालो. 10 मिनटां बेगीनच आयतो जालो. आनी की शनी नाका आसली आपणाक. वरां चड पावणे 9. भरती 9 बस येता. आनी बस स्टॉप आपल्या कुडा मुखल्यानच आसा. तरी आपूण बेगीनच स्टॉपार पावलो. 1-2 वळखीचीं तोंडां आपणाक पळोवन हांसलीं. कित्याक तांच्यो हांसूय आपणाक पुनवेच्या रातीच्या संद्राचो उडास हाडी लागल्यो. राखलो. हरशेंच्याकी बस 10 मिनटां वेळ करूनच आयलें. 10 मिनटां वेळ करूनच आयलें. हांव वगो रावलो. म्हजे लागीं दुसरी वाटय नातली. हांव बस सोडलो. देवा म्हज्या, राख तूं म्हाका. आज कितें सर घडोवंक आसा तें हांव न्हेना. काळजांत 1000 मुसलांनी मारलो अणभव जातालो. हाकाय कारण आसलें. आपणान 30 दिसांची रजा घेतली आनी पयले फावटी 40 दीस करून फाटीं येवचें. आनी आजच हें घडाजेगी. सकाळीं फुडें तें पनवती माजार, दळदीर माजार. हांव चिंतूनच गेलो. 30 दिसांची रजा 40 दीस संपोवन आयचो पयलो कामाचो दीस. परतून 10-15 मिनटां वेळ. पूण खासगी कंपनींत काम करच्या म्हाका कोण समजतले? म्हज्या बॉसाक कशें समजों हांव? घरा हांवें माजार पळयलें आनी सगळें विवर सिल्यार तो म्हज्या कांसुलार वाजोवंक आसा. हांव चिंतूनच पडलो. कशेंय बस ऑफिसा लागीं पावलें. वॉच पळयलें. भरती 17 मिनटां तडव. बेगीन हांव आमचोरान ऑफिसाक रिगलो. पळयतना बॉस येवंक ना. बॉस येवंक ना म्हणलें आमचें क्लार्क भायर रावन धुंवर सोडचें पळयतना कळलें. अब्बा. कुडींत इल्लें धैर भरलें आनी आपली कूड नीट करून ऑफिसाक रिगलो. बॉसाच्या कॅबिना भायर ताची सेक्रेटरी सोफी बसता. सोफीच्या मुखल्या मेजार म्हजी बसका. हांव बसलोंच कोल्या परी सोफीचेर दिश्ट घाली. तें येदोळूच फोनार पुसपुसतालें आनी आपली दिश्ट म्हजेर घालून पळयतालें. हांव भितरले भितरच कंपलो. भोवशा तें म्हजे विशीं बॉसा लागीं उलयता आशीत आनी बॉस भोवशा म्हजे विशीं ताचे लागीं विचारता जावं पुरो. हांव आयलां गी, कितल्या वेळार आयलां? आनी सोफी भोवशा सांगता जावं पुरो. आत्तां आयलो, लेट आयलो, इत्यादी. छेक. ही येदोळ म्हणसर आपणान केदाळे हरशेंच्याकी सडीत रजा काडली ना. पूण हेच फावटी काडिची गी म्हूण चिंतून पडलो. म्हज्या मेजाचेर एक वस्त हांवें दवरलेल्या जाग्यार नातली. फायलां उस्तून घाल्लीं. ड्रावरांत सगळ्यो वस्तू बाजारांतल्या मसल्यां परी रास पडिल्ल्यो. तितल्यार सोफी मुखार उबें जालेंच. तोंडा भितरलीं मोतयां दाखयत उलय लागलें. वेलकम बॅक. कितें लांब रजा काडली काय गूड न्यूज? हांवें म्हजो ताळो सडील केलो. थँक्यू. बॉस ना गे? हो, सांगले परी उडास आयलो. बॉस दिल्ली गेला. भोवशा
आज येवंक पुरो. तूं येदोळूस येवंक पुरो म्हूण चिंतून तुका बॉसान कितेंगी एनवलपान घालून दिलां. धर हें एनवलप. तें उलोवन आपल्या ड्रावरांतलें एक एनवलप हाडून दिलें. म्हाका आतां सकाळीं पळयलें माजार उडासा आयलें आनी तें एनवलप पळयतना आपणाचे हात आतां कांपोवंक लागले. हें कितें म्हूण विचारचें धैर्य म्हजे लागीं नातलें. हरशींचे परी जाल्लें तर तें एनवलप उगडून वाचतों कोणना. पूण आयच्या दिसा ना, म्हजे समोर येवंक आसच्या शेनितावन राखोन व्हर देवा म्हूण मोतींत देवाचो नियाळ केलो. सकाळींची च्या सयत पियेनासतना आयिल्ल्या हरवीं पोटांत किडे उसांबळ जावन आवाज करताले. उठोन भायर वचून कॅन्टिनांत च्या पिवंक मोन जालें. तरी कांय त्याच वेळार बॉस पाटी येत तर नाका 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 म्हणून आनी एक शेनी नाका म्हणून परतून ओगेच थंयच बसलो. न्ही, त्या कंपनीचो प्रमुख गुमास्त हांव जाल्ले वरवीं तितल्या सलीसायेन कामांतलें काडचो ना. तितल्या सलीसायेन कामांतलें काडचो ना आपलो बॉस म्हणली पातयेन आसली म्हाका. तरी आयच्या दिसा कितेंय घडोवंक साध्य आसा म्हूण गमलें. घडयाळ असो कांटो कितेंच फिकीर नासतना मुखार वेतालो. एक घडी तर कागद गडवासिया म्हणली ताळणी आयली. पूण दुसऱ्या घडयेंत आज नाका म्हूण आनी एक तोडो जागोवन दितलो. एक एकले सांगाती उठोन भायर वचून धुंवोर सोडटाले. हें दफ्तर म्हज्या जिणयेचो एक वांटोच जावन गेला. हेंच कूड, हेंच मेज, कदेल, हस्सू पंखो फाटल्या साबार वर्सांत हांव आपलें म्हणलें चिंताप दिता. फाटल्या साबार वर्सांत हांव आपलें म्हणलें चिंताप दिता. सांगाती थोडे नवे, थोडे पोरणे, एकेका जातीचे, एकेका कातीचे, एकेका चिंतनाचे, एकेका मन्नाचे. सदांचे परी सारके 10:30 वरांक पियोन बालू च्या हाडून आयलो. हांव ताकाच राखतलो म्हणल्या जिन्सेर बेगीबेगीन हुनून च्या पिवन घडयेन ग्लास खाली केलो. मुखल्या मेजार बशिल्लो महंता घडयेन बालूचेर शिंकलो. तुका कितले फावटी सांगलां रे बेगीन च्या हाड म्हणून, पूण सदां तुवें च्या हाडटना वेळ. बालू मात्र आपणाक उद्देशून सांगलें न्ही म्हणले परी शिदा गेलो, आपले कान सयत हालयनासतना. महंता बॉस असो खास मनीस. साबार फावटी बॉस आपणाचो महंताक आपल्या मिटिंगाक, कॉन्फरन्साक आपोवन व्हरतलो. तितलेंच न्ही, ऑफिसांत बॉस नासलेल्या वेळार कितें घडटा तसो विवर सगळो महंता बॉसाक दिता. आनी तो बॉस असो चमचा म्हणलें हांवें आयकलां. आजकाल कोणायकी काम सांगलें बरी ना बा, महंता म्हजे लागीं फुसफुसलो. हांवें कृतक हांसो दिवन ताच्या उतरांचेर वजन घालें. ऑफिसांत कोण एकलो फोनार हुमकळटलो, कोण एकलो इंटरनेटाचेर लोळटलो आनी कोण एकलो पेपराचेर तिळटलो. मुखल्या पानांनी खबर व्हडल्या अक्षरांनी छापून आयिल्ली. शेजारच्या गांवांत आयिल्ल्या आवराची खबर. साबार घरां कोसळ्ळीं आनी जैताकाराचे रूख परतल्ले. हांवें पयस तावन एक कडी नदर दिसाळ्याचेर सरयली. सर्व वाळोनवेच्यो तस्विऱ्यो आसल्यो. मोतींत एक सवाल उदेलें. सर्व व्हड रूख त्या आवराक परतल्यात, पूण ल्हान ल्हान अस्कत झाडां कित्याक परतूनात? महंता आपणा लागीं येवन कितेंगी फुसफुसलो. आतां ताची खबर कितेंगी विंगड आसली. आपले कानी आतुरायेन नीट जाले. तुका कळीत आसा गी, सॉफीक नवो बॉयफ्रेंड मेळ्ळा म्हणलें? महंता आनी सोफी मस्त फावटी पिक्चराक गेल्लीं आनी ती गजाल हांव जाणासलो. महंता दुसरे दीस येवन केन्नाय ऑफिसांत बडाय उलयतलो. आमी हें पिक्चर पळयलें, आमी तें पिक्चर पळयलें, आमी हांगा भोंवल्या, थंय गेल्ल्या. भोवशा फाटल्या थोड्या हप्त्यांत हांव ह्या फटिंगाची कर्तुबांनी सोफी कांटाळ्ळां जावयेत म्हूण हांवें म्हज्या मोतींत लेख घालें. आज कितें काम करूंक बायली ना. अशेंच खबरांनी बुडटाना बॉसाच्या कुडांत हांव सोफी फायलां घेवन भायर आयलें. महंता उठोन सोफी कडेन शेले करी लागलो.
एका घडये म्हाका तो अमिबा परी दिसलो. कशें अमिबा घडयेन आपले आकार बदलिता तशेंच होय. भोवशा जैताचें सूत्र हेंच गाय. मनीस खंयच्या घडये कसो केदाळा खंय कित्याक बदलता. एका फाटल्यान हजार सवालां उदेलीं घडयेन. वेळाची रोदां फुडें सरतलीं वेगान. वरां 12 जाताना दुसरे फावटी च्या घेवन हे फावटी बालूच्या बदलाक च्या आयलो. सगळ्यांच्या मोगाचो मालगडो च्याच्या. च्याच्यान महंताक च्या दित आसतना ताच्या तोंडाचो चारो बदलालो आनी हात मातशे कंपले. महंत च्याच्या की बोबाटलो. च्याच्या आयच्यान तुमचो च्या हाड, त्या बेकूफ बालूक धाडिनाका. च्याच्या बेश्टेंच जायत म्हणल्या जिन्सार तकली हालोवन वेता आसतना म्हज्या मतींत आनी एक सवाल उदेलें. कालतेपण आनी विंगड. पूण कित्याक मनीस ह्या दोनां मदलो तफावत समजूंक चुकता. ते धाडस थोड्या घडयां आदल्या आपल्या मतीच्या सवालाक जाप जळकाली. झाडां आवरांत वाळून वसानात कित्याक म्हळ्यार तांकां बागवंक कळीत आसा. झाडां आवरांत वाळून वसानात कित्याक म्हळ्यार तांकां बागवंक कळीत आसा. पूण रुखांक बागवंक कळीत ना. कशें बालू आनी च्याच्या मदें फरक आसलेले बरी. महांतान तशें व्हड तळ्यान बोबाटलें ताच्या सभ्यताचेर सवाल करताले. मनशाची सभ्यताय भायल्या लोकांक कित्तून म्हणसर पर्यंत फटयता हांचेर हुंदून आसता. हांव चिंतूनच गेलो. आपलो आयचो दीस एक बऱ्यान पाशार जाल्यार पुरो देवा म्हूण मतींतच देवाक उलो मारी लागलो. तरी मतींत त्या कागदा विशीं एका तरासो कांप आसलो. असोस दनपार उतरलो आनी सांज जावन आयली. सगळीं वेच्या तयारेन बुडलीं. सगळ्या सगळें हांवें. तितल्यार शानी म्हणल्या परी बॉस आयलोच. हाकाय दळदिऱ्याक आतांच वेळ मेळा देगी. हांवें मती भितरच चिंतून पडलो. घडयेन म्हज्या मतींतल्या पडद्याचेर तेंच सकाळींचें माजार पाशार जालें. काळें माजार. आनी म्हजी कूड बारीक कांपली. आपल्या बल्सांत दडोवन दवरलें कागाद सयत कांपताशें भोगलें. काळजाचे धडधडे आनीक सडले. हांवें घडयाळ चोयलें. आनीक 20 मिनट आसात. तितल्यार सोफीक इंटरकॉमान बॉसान कितें सांगलें. सोफी आपणाक सांगूंक लागलें, तुका बॉस आपयता. हांव कामची आपली कूड घेवन बॉसाच्या कुडाक रिगलो. सॉरी सर, हे फावटी हांवें एप्लाय केल्ल्याच्या की सड रजा काडली आनी 10 दीस तडव करून आजच ऑफिसाक आयलो. हांवेंच उलोवपाची सुरवात केली. मिस्टर सुआरेस, तर तुवें तें मेमो वाचूंक ना. ताणें म्हज्या बल्सांत आसच्या एनवलपाचेर दिश्ट घालून विचारलें. ना, हांवें शिंपी गिळून जाप दिली. ओके, बरें तर आज हांव इल्लोसो बिजी आसा. तो मेमो वाच आनी पुरती तयारी करून फाल्यां ये. ओके, फाल्यां उलोवया. ओके, बाय. कित्याक बॉस असो ताळो आपणाक पसंत जालो ना. पूण दुसरें कितेंच उलोवंक अवकाश दिवचे पयलें ताणें एका हातांत परत फोन उखल्लो आनी हांव दारांत येवची मेटां काडी लागलो. भायर येताना कपालार उदेल्लो घाम बेगीन पुसी लागलो. सैबा देवा, ह्या संवसाराक तुवें रचतना कसल्या रचनेक तुवें रचलाय देवा. ह्या दळदीर माजराक कित्याक रचलाय. आनी माजराक पळोवन म्हजो सगळो दीस भोवशा सगळी जिणी सत्यानाश जाली. येदोळ म्हाका लाबोंक नातलो मेमो आज म्हाका मेळ्ळो. कशेंय ऑफिस मुग्दून हांव आपल्या कुडात येवशीन वचूंक बसार सोडलो. काळजाचे धडधडे कशेंय मातशे रावले. कितेंय जावं, आज या फाल्यां वाचचें आपणानच देखून हांवें गाळीज घट्ट करून आतांच तें कागाद वाचचें म्हूण मोन केलें. बसार बसले कडेच तें एनवलप उक्तें केलें. अरे, म्हाका खरेंच हाजाप राखून आसलें. म्हाका बॉसान कंपनीचो एसिस्टंट जनरल मॅनेजर जावन प्रमोशन दिल्लें. ताचे सुवें म्हजो सांबाळय चडयलो आनी कंपनीच्या लेखाचेर गरीय दिल्लें. हांवें म्हजे दोळे परत घश्टून वाचूंक लागलो. 2-3 फावटी वाचतना म्हाका हळटाची पातयेनी आयली.
म्हळ्यार आपणान ह्या कंपनीक फाटल्या 1.5 दकड्याची सेवा दिल्ली, आज फळाभरीत जाली. आज फळाभरीत जाली म्हणून संतोष जालो. हब्बा अशें चिंतनांनी केदाळा आपलें कूड आयलें तें कळ्ळेंच ना. आपल्या स्टॉपाक लागीं जाताना हांव देंवोंक उबो जालो. त्याच वेळार ड्रायव्हरान कस्स मारो ब्रेक मारतना हांव मुखार परतलो. कसोय सुदारसून देंवलो. देंवून कितें पळयता हांव, बस्साक आपडून धरणीक शेवटाल्ल्या त्या काळ्या माजराच्या कुडींतावन तांबडें रगत वळटालें आनी ताचे तांबडे दोळे उक्तेच आसले. तरी तें माजर थंयच मेल्लें. म्हाका एक घडये आपणाचेर आनी आपल्या चिंतनाचेर एका रितीसो राग आनी कंटाळो आयलो. आनी पयिल्ले फावटी आपलो सुकोंगी मेलो म्हणलें चिंताप त्या मेल्ल्या माजराक देखताना काळजांत भरून आयलें. हांव आपल्या कुडात येवशी मॅटां काडीं लागलो. कुडाक रिगतस म्हज्या मतींत म्हाकाच सवाल करूंक धरलें. तर शनी कोण? शनी कोण? कोण शनी? देव बरें करूं.